हेत आयकले आनी 25 वर्सांनी PDA जायत तेन्ना तुम्ही व्हडले स्पीच आयकतले. आता दोनच वस्तू थोड्या वस्तू तेका सांगता. आगे चल के 25 मीटर रोड नहीं होगा हमारे गांव में. आगे चल के त्या रोडा कुशिक 15 माळ्यांची बिल्डिंग असची ना रे. आगे चल के ट्यूबवेल घालून शेतांतले उदीक तू ओढतो नाही रे. आगे चल के लाईट कोणाक दितलोय रे. आमका तू लाईट दितलोय आणि त्यांना पण डिपेडोंग लायतलोय रे. आगे चल के ते पळय सगळे बांजारा पळय तू हाडूंक सोदता आनी म्हाका यू आय ऑल्सो इन्क्लुडेड. माझ्या भुरग्यांक तू सेपरेट स्कूल बांदतलोय रे. आमका भुरग्यांक ती एडमिशन मेळना रे. गोवा फाउंडेशन fully supports this. टाउन प्लॅनिंग आणि बसतात न्हू तांकां घरा धाडूंक जाय. We can send them home, we can send the check for the salary home also. पण बाय ऑफिसान येवपाक तांकां गरज ना. कित्याक ते कांय सारकें काम करिनात. बिफोर टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग एक्ट ते आयला 1974 आयला. Before 1974, nobody would construct a house in the village, in the shed. शेतान कोणी घरा घालूंक ना. प्लॅनिंग डिपार्टमेंट आयले उपरांत मागीर शेतान घरां घालतात. बिफोर टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग नोबडी put house on the hill. आता ताचे उपरांत आयल्या सगळीं घरां व्हडलीं घरां बांदतात. Town and country planning department, not PDA, is a source of all problems for Goans. The only decision that should work in the village is the decision of the Gram Sabha, not Panchayat. Gram Sabhaचो निर्णय घेवंक जाय. तुका बिल्डिंग घालूंक जाय, ग्राम सभाचे मुखार घाल. तुका फॅक्टरी घालूंक जाय, ग्राम सभाचे मुखार घाल. ते म्हणटात तर जावं दी, घालून दी, तर मागीर घालात. आमकां असो रिजनल प्लॅन जाय as per 73rd and 74th amendment. Now 73rd and 74th amendment of the constitution म्हणजे कितें? 73rd amendment जेन्ना कॉन्स्टिट्यूशनान जाल्ले तेन्ना त्या कायद्या खाली सगळे प्लॅनिंग जे जाता ते पंचायत लेवल आनी जशें क्लॉडान सांगला ग्राम सभा डिसिशन घेवपाक जाय आनी आपले प्लॅन करपाक जाय.